माय मगोचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. मोर्जे स्वदेश दर्शनाक वयतात. ताचे आदी लढोवची पडटली खिंड. बोटी ना जाग्यार. कळमेल्या फ्लोटिंग जेटी दुरुस्ती चल्ल्या, पूण केन्ना पासून आनी केन्ना मेरेन ना थांग पत्तो. पळयात मोर्जी खिंडीचो स्पेशल रिपोर्ट. पीडब्ल्यूडीच्या सगळ्या विभागांमध्ये जाय सुसंवाद मानून घेतले वीज मंत्र्यान. विधानसभेत ढवळीकाराक विजेच्या प्रश्नांचे शॉक. बुधवारा IMDचो येलो अलर्ट. त्या उपरांत गोंय उरतले ग्रीन अलर्टार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्वदेश दर्शन कितलें सोबीत सुंदर नांव. नांवांतच चमत्कार आसा. ह्या सैमीक चमत्काराचो अणभव घेवपाक लोक त्या त्या गांवांत वयतात. मोर्जे स्वदेश दर्शना अंतर्गत एक खिंड उबी केल्या. पूण खिंडीतल्या स्वदेशी सोबीतकायेचें दर्शन घेवपाचें आसत जाल्यार आदी ही खिंड लढोवची पडटा. कशी आनी कित्याक तें सांगता आमचो संदीप कामुलकार. आता रिपेअर करता बोर्ड मारला, 2 महिने बंद केला. अरे तो बनू दा मरे, जेन्ना बांधले तेन्ना बांधून ते बनू दा. रिपेअर करता मेंटेनन्स नाका. हे दोन महिने दवरला. मोर्जेन म्हणटा हे खीण म्हणटा ते सुदेश दर्शन म्हणटा ते बंद दवरला. पूण कामांक एकटाय नाम दिसना, जितो मूळ दिसना. ही मोर्जीची खिंड. आता खिंड म्हटल्यार हो एंट्रन्स पॉयंट मोर्जेचो सोपते. तेणें हेचें उद्घाटन केल्लें आनी हे उद्घाटन पणजेच्यान जाल्लें. आयज जर ही परिस्थिती जर पळयली, तेंच्यांनी एक अशें म्हटलेलें तेन्ना की हांगासर भुरगीं येवन खेळटलीं आनी टुरिजमा अंडर हांगासर बोटींग जातलें. पर फावंटन बरो आसलेलो. सगळें हें केल्लेलें. पण परिस्थिती जर पळयली जाल्यार आयज शॉकिंग अशें म्हाका दिसता की हांगासर भायर बोर्ड मारलेलो आसा की हे जे आसा ते बंद केल्लेले आसा कारण मेंटेनन्सा खातीर 2 म्हयन्या खातीर. ते म्हण 2 म्हयन्या खातीर. हांवें आतां पळयलें भितर जाल्यार मेंटेनन्स अशें कांयच कोण कांय काम करतना हांगासर दिसना. हे अंडर स्वदेश दर्शनाच्या अंडर केल्लेलें. ही जी स्कीम आसलेली स्वदेश दर्शन. आता हे स्वदेश दर्शन मोर्जीचें दर्शन तुमी हांगासर येयले जाल्यार पळोवंक शकता. हांगासर कितें फटफट जाता भितर. म्हाका दिसता स्पार्किंग कितें तरी आसा. आमी पळोवंक शकना कारण चावी ना कांय ना. हांगासर फटफट आवाज जाता. तो स्पार्किंगात आसतली अशें दिसता. म्हाका दिसता हांगासर उजो लागल्या उपरांत मागीर हांगासर कोण तरी येवन पळयतले अशें दिसता. कोणी तरी कोणतो कन्सल्टंट ऑफिसर येवन मारला तो बोर्ड. आमकां लोकलांक मारूंक रायट ना. ते मेंटेनन्स करता, काम चालू आनी तेंच्यांनी दवरला. तो मेंटेनन्स करतलो, फक्त पेंट मारता तो. आमकां हांगर कोण दिसना. फक्त पेंट मारला म्हणजे प्रायमर तेंच्यांनी मारला जर पेंट मारला. पेंटिंग केला तो. पावसा पयलीं तेंच्यांनी मारला आनी तो पेंट गेलो. आतां परतून हे पेंट मारपाक परतून खर्च हो कितें हे चल्ला. गोंयकार लोकांक हांव विचारता कितें चल्ला हे लोकांचे हेचे कडेन खेळणूक करतात गव्हर्मेंट. कोण तरी येयला हांगर, कोण तरी दिसला आमकां. हे पळय हे तेंचे वणटी आहा न्हू, हे पारेत आहा न्हू हेंची कंपाउंड आहा न्हू. कंपाउंडान तेंच्यांनी पेंट केला, घातला, प्रायमर मारला, कितें मारला दिसता. नाल्यार आनी कोण हांगर काय दिसना मेंटेनन्साक. हो हांगर प्रायमर मारता ते पेंटाक तेंच्यांनी पेंट मारला दिसता पावसा पयलीं. तो ते मेंटेनन्स चालू आहा आनी काय दिसना. आनी एक तो जी तो मूस ना हांगर. हो पयसो फक्त वेस्ट. हो गोंयकारांचो भावांचो आमचो पयसो वेस्ट हो गव्हर्मेंटान केला. सुदेश दर्शन, आमचे सुदेश दर्शन पळोवपाचें जाल्यार मातशें मोर्जेन येवन लोकांनी पळोवपाचें गोंयकार भावांनी. गार्डन, बोटिंग ते खातीर बांदिल्ली फ्लोटिंग जेटी, वॉकिंग ट्रॅक अशे जायते देखदिणे प्रकल्प स्वदेश दर्शना अंतर्गत उबारल्यात. एका तेंपार ती देखदिणी आसली, पूण आतां तांची देख घेवची काय ना हे मात थळावो समाज वावुरपी संजय कोलेचें हे आवाहन आयकात आनी मागीरच थरयात. हांवें एक चॅलेंज केल्या आमच्या आमदारा कडेन आनी ऑफिसरा कडेन. सीएमाक सांगला हांवें, तुमी कोणाक आमदारा नाल्यार ऑफिसराक धाड आनी ते आमचे फुटपाथ केल्या न्हू तेचेर चलोवन दाखया. हांव 5,000 दिता, 5,000 चवथी दिता, फंड दिता, 5,000 प्रायज दिता. हांव कोणाचे रीण काडून दिता. आतां आमकां भाडी ना, रीण काडून दिता कोणाचे. हेर कोण दाखया. कित्याक आमचे वाडे वॉकिंग जाणटे वयता सकाळचे. ते पडटा कितें करता कोण उखलता तांकां कांय खबर ना. आतां हांव पडलो हांगर. कितें चल्ला कित्याक हे पयशे कित्याक वेस्ट करतात. आतां रिपेरिंगाक कितके पयशे जाय पडटले तुमकां. आतां कित्याक हो पयसो वेस्ट करतात गव्हर्मेंटाचो. ही फ्लोटिंग जेटी, ही जेटीचे
आत्तो ना पोतो ना याचे सगळे कवर जाला, सगळे तुटून पडला सगळे. आणि फ्लोटिंग जेटी आणि फ्लोटिंग बोट ती तेका शिनाने केदे येयले बावडे कोणी पयले न्हू जाल्यार ते 2 दीस 3 दीस खातले येवन 4-5 जाण कडये खातले शिनाने. येदे व्हडले शिनाने कालवा येयला त्या बोटीक, ती पिड्ड्यार जाली. हे जेटी पिड्ड्यार जाली. आता हो खर्च कित्याक आणि ते हाडलेले टुरिजमान कित्याक बावडे कोणाक टुरिस्टांक जावं कोणाक भोंवटले बोटी हाडलेले 4 ते 4 बोटी आहा ते स्क्रॅप जाले. ते हे इतको पयसो कित्याक गव्हर्मेंटान लोकांचो पिड्ड्यार केलो? कित्याक लोकांच्या पयशांचेर खेळता गव्हर्मेंट? हे आमच्या लोकांकडे खेळता. लोक आमचे हांगार जॉगिंगेक वयता, निसवून पडटा हांगार, दिसवून पडटा. ऑफिसरांनी चॅलेंज करता, ऑफिसरान हे हांगा चलोवन दाखोवपाचे, हांगा तुमचे इतले आहा न्हू ते चलोवन दाखोवपाचे, शोवायला ते चलोवन दाखोवपाचे. हांव तेका चवथीक प्रायज दिता, प्रायज गिफ्ट दिता, गिफ्ट चलोवन दाखयताले. आमच्या लोकांकडे खेळ करता तुम्ही. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि ओमकार देशप्रभू. विजेचो उणाव, कामामदी येवपी आडमेळी आणि वीज पुरवण सुरळीत करपाचो विशय चर्चेक येयलो त्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक एक गजाल मानून घेवची पडली. PWDच्या सगळ्या विभागामदी सुसंवाद जाय. ऐकात विधानसभेतली चर्चा. दोग भाव पूण आयुष्यभर एकमेकांची भेट ना. दोळ्यांची देख दितना आमी सांगतात. PWDच्या रस्तो आणि वीज विभागाची तीच गत. दिगंबर कामती नेमकेपणान ताचेर बोट दवरले. केल्ले रस्ते उदका पायपा वा वीज लायनी खातीर खणून उडयतात. सारके केल्ल्या रस्त्यारय परत फोडकाम जाता. परिणाम लोकांक काळखान राती सारच्यो पडटा. ऐका दिगंबर कामतीचो मोदीयेर थीक प्रस्न. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर की मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितले फॉल्ट जाल्या फ्रॉम 2023. म्हाका रिप्लाय मेळिल्लो आसा की 7/4/2023 थंयच्यान 16/7/2024 पर्यंत 94 केबल फॉल्ट्स जाल्यात. कितले रिपेर केले म्हणल्यार तातूंतले 17 सुमार रिपेर केल्यात. म्हणजे 77 केबल फॉल्ट्स हे आज पर्यंत काडनासतना उरल्यात. म्हाका एकच विचारपाक जाय, इतले फॉल्ट कित्या खातीर जातात बेजिकली एक, आनी हे फॉल्ट एवॉयड करपाक जाता काय कितें? कारण म्हज्या लक्षांत खूब फाटी कितें जाता स्पीकर सर, कोण तरी एक्सकवेशन करता, सिवरेजाचे पायप घालपाक एक्सकवेशन करता, वॉटर सप्लायाचे पायप घालपाक तो JCB घालता आनी तो JCB घालून एक्सकवेट करता आसतना केबल बी सगळें काडटा. will minister talk to these departments किंवा तांचे डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन तांचे प्रायर परमिशन खंय केबल आसा जाल्यार पळोवप, चॅक करपाक जाय. आनी हें डेली जाता. खंयचेय केबल तुट्टा म्हणटा ते आनी मशीन घालें आनी तोडलें म्हणटात. मातशें will minister tell me. तांकां जी NOC दिता बाकीच्या खंडाची ती आयदर PWD रस्त्या वयल्यान दिता किंवा इतर दुसरे डिपार्टमेंट दिता. आनी त्या खातीर एक सामंजस्यपणान हे सगळें करपाची आवश्यकता आसा. हे केबल वर्क, अंडरग्रावंड केबलिंग हे मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या कारणान हे सगळें करपाक जाय. आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न दोनूय डिपार्टमेंट एकठांय जावन हे काम करपाची आवश्यकता आसा आनी ते आमी करतले. मॅक्झिमम सब कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां आमी ज्या कडेन जाय त्या कडेन एंगेज करता. आनी येदा कदाचीत अजून जर मडगांव कितें उरलां जाल्यार तेंय कंप्लीट करता. आनी ताजो जो प्रॉब्लेम आसा बाय से चतुर्थी तोच त्याचो बाकीचे मतदारसंघात सुद्दां जे अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालां तांचोय जर प्रॉब्लेम आसा चवथ पर्यंत. स्पीकर सर ओवरऑल आसा प्रश्न. स्पीकर सर स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता कारण आमच्या हितून अंडरग्रावंड केबलिंग जाला. प्रॉब्लेम एक स्पीकर सर जाता तो म्हणजे जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करता जेन्ना रिस्टेटमेंट परत रस्तो दुरुस्ती आसा ताका डिले जाता. ते स्पीकर सर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे जावपाक जाय. 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्सां पासून वयता रिस्टेटमेंट जावपाक. आनी ताका लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम. आतां आमच्या हितून बांबोलीम गांवांत ओल्ड बांबोलीम अजून पर्यंत रिस्टेटमेंट जावं ना. प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर की डिपार्टमेंट जो पावर डिपार्टमेंट आसा तेन्नाच म्हणल्यार जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करता तेन्नाच रिस्टेटमेंटाचें जें काम आसा तेंय पास करून हाडपाक जाय. आनी तें जालें म्हणटकूच जो अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ती सुरवात करपाक जाय. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांक जो त्रास जाता एक वर्स स्पीकर सर सामके प्रश्न आसा की नॅरो रोड्स आतां एक नॅरो रोड आसा दुसरो आनी दुसरें रिस्टेटमेंट आसा ते बेगीन जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान तेजी दखल घेवची. फुडें जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जातली रिस्टेटमेंट टायमार जावपाची. कितें अपेक्षीत आसा? अपेक्षीत स्पीकर सर अपेक्षीत हेंच आसा की अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जाली थ्रू पावर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी रिस्टेटमेंट आसा तो टायमली करून घेवपाक जाय.
संकल्प आमोणकारान आपल्या मतदारसंघातलो एक किस्सो आयकयलो. गॅस लायन वाल्यांनी पायपलायन घालपाक वीज केबल तोडून उडयलो. 6 दीस मुरगांवकारांक काळखान राती सारच्यो पडल्यो. त्या कंत्राटदाराक दंडय दिल्लो. तो वसूल केला काय ना हाची म्हायती वीज मंत्र्या कडेन मागली. आयकात वीज मंत्र्याची जाप. अशेंच फाटल्या दिसांनी आमचे वास्को जे पायपलायन घालपाक येयले गॅस पायपलायन थंयसर आमचो इलेक्ट्रिसिटी केबल तेंच्यांनी तोडून उडयलो आनी 6 दीस लायट नासली मुरमागोवा आख्खी. तेजेर मागीर तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कंप्लेन फायल केली, क्रिमिनल कंप्लेन फायल पुलीस स्टेशनाचेर जाल्लेली. आनी तो जो डॅमेज जाल्लो तो सगळो रिकवरी तेंचे कडसून प्रायवेट कंपनी कडसून करून घेतलो म्हणून. आनी एस्टिमेट धाडलो तांकां अरावंड 20 to 25 लॅक्साचो कित्याक हे रिकवरी करतले. हे रिकवरी तेंचे कडसून जाला काय ना. अबाउट NOC, ही NOC जी आसा गॅस पायपलायनां ती आमी दिना किंवा PWD दिना, ती कलेक्टर ऑफिस दिता. PWDन दिल्ले जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां कळटल्यो आशिल्ल्यो, पूण कलेक्टर आउट एंड आउट ही NOC दिल्ल्या कारणान PWD आनी आमी ह्या विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता. मान्य ताचें हाजे फुडें वी वील ऑल्सो रायट अ लेटर टू द कलेक्टर in consultation with PWD and Power Department, NOC to be released to other गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या थळाव्या रिक्षा चालकांक पार्किंगेचो विशय पिडपाक लागला. रिक्षा दवरपाच्या जाग्यार लोक आपल्यो गाडयो पार्क करतात. थळाव्या रिक्षा धन्यांक पॅसेंजर व्हरपाक आडमेळे येतात. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या थळाव्या रिक्षावाल्यांक पार्किंग करपाक मेळनाशिल्ल्यान रिक्षावाले फुर्योज जाल्यात. रिक्षा पार्क करपाच्या जाग्यार कामाक वचपी लोक आपल्यो गाडयो पार्क करून वयतात. हाका लागून रिक्षा रस्त्यार लावच्यो पडटा. येरादारी करपी बशींक ताचो त्रास जाल्ल्यान झगड्यांक निमित्त मेळटा. प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें जाता, हांगसर जेन्ना आमी रिक्षा पळय दवरता तेन्ना दुसरी गाडी हांगसर आसता. दुसरी गाडी ते आमचे कडेन वाज करता. खंयची दुसरी म्हणजे खंयची? फोर व्हिलर बीन हाडटा ते आमचे वाज करता. मागीर आमचे भितर रिक्षेकारां भितर आनी तेंचे भितर हे जाता. तेन्ना पुलिसां कडेन मागता तांकां मातशें हें जे सकयल आसा पळय गाडी पार्किंग आसा ती मातशें काडची. आनी कांय ना. तुमकां भाडे मार मेळना. ते बसीकार भाडे मारून रावतात. आमी खंयच्यानी एडजस्ट करून मारता भाडी. बसीकारांक आमचे खातीर त्रास जाता. तेंचे मातशें हें पळोवपाचें, कित्याक आमी भितर घेता न्हू गाडयो त्यो मातश्यो, तेंकाय भोवड्यांक त्रास जाता कारण ते वयर वयता. आमी वयर पावले म्हणटा तेंकां दिसता कितें आमी तेंची आडयता म्हणून. आमकां वाट मेळना भितर येवपाक आनी गाडये लागले जाल्यार आमचे मागीर सगळी गाडी येत जाल्यार आमी लोकांक पावना. सगळ्या मोटरसायकल दवरल्यात, प्रायवेट मोटरसायकल सगळे प्रायवेट आनी दवरून वयता ते वयता दवरून कामाक वयता थोडे आनी वयता म्हणून. हो रिक्षाचो स्टँड, त्या रिक्षाच्या स्टँडार आमी ह्यो पार्किंग गाडयो केल्यो जाल्यार आमी रिक्षा खंय दवरपाच्यो आनी कशें रावपाचें आनी कशी भाडी मारपाची हेंचेर एक्शन कोणूच घेयना. येवन हो बस स्टॉप केला, पार्किंग केला, सगळ्यो स्कुटऱ्यो येता सकाळी लायता त्यो सांजच्यो व्हरता. तो पर्यंत आमकां हांगा रिक्षा लावपाक मेळना. आनी कशें करपाचें हें कोणी तरी एक्शन घेवपाचें. म्युन्सिपाल्टी सांगला मातशें मार्किंग करून दिया. आमी गाडी दवरता आमकां रिक्षा घालूंक मेळना. त्या खातीर मातशें आमी आतां वातावरणाक कितें आपयला हें दाखोवपाक परिस्थिती आमची कशी आहा ती. आतां तरी ही परिस्थिती पळोवन तुमी एक्शन घेया हेजेर आनी ह्यो स्कुटरी मातश्यो तांकां पार्किंग करता त्यो मातश्यो बंद करा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. नावेली जंक्शनार उदक वचपाचे वाटेर चॅनलांचे वेल्डिंग सुटोन निर्माण जाल्ली समस्या गोवा 365 दाखोवन दिली. त्या उपरांत PWDक जाग येयली, समस्येचो सुटावो केलो. सद्याक व्हडले कंटेनर शारांतल्यान धांवतात, थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात. आतां सायनबोर्ड बदलपाची मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नावेली आनी नावेलीचे जे जंक्शन आसा चर्ची फुडें, ह्या जंक्शनाचेर कितें प्रॉब्लेम जाता आनी थंय जे उदक वचपा वाटेचेर जे चॅनल घालून तेजेर वेल्डिंग मारून दवरले, हें सुटोन कितलीशे मोटरसायकलकारांक ह्या ट्रकवाल्यांक त्रास जाताले. हें आमी दाखयलें आनी रोखडेंच PWD ऑथॉरिटी येवन हें सारकी केलें. PWD सांगला की
जेन्ना असले लोकांक पळय त्रास जाता हे इश्यू जेन्ना येतात हे तुमी रोखडे करचे म्हणून आनी तितूंत भितर एक काम उरलां तें म्हणल्यार हो जो सायनबोर्ड आसा हो सायनबोर्ड आजून तेणी चेंज केलो ना कित्याक हो जर चेंज करना जाल्यार हे जे व्हडले कंटेनर आसा ते सिटींतल्यान वयतात आनीक त्रास जाता म्हणटरीक हांगा हे जे कंटेनर वयतात तांकां सायनबोर्ड इम्पॉर्टंट आसता पूण हे सायनबोर्ड रॉंग सायडीक आसले कारणान हांगच्यान कांय दिश्ट पडना तेच खातीर आनी हांगा कितलीशीं इस्कॉलां आसात कॉलेजी आसात जो 10 ते 12,000 भुरग्यां ह्या नावेली हितून शिकतात पूण तांकां खंयच्या तरेचो त्रास जावपाक जायना म्हणून हो सायनबोर्ड बी जो आसा हो बेगीनी करचो सारको डायरेक्शनान दवरचो म्हूण लोकांनी म्हागले कडेन आसा फाटीं एक्शन घेयल्ली हें जालें म्हूण तें वयर सरलें म्हूण तितून टायर गेले गाडी पडले पूण तेमी आतां तें केलां तुका तांकां देव बरें करूं म्हणटा ते भाशेन तें सगलें करचें म्हणून आतां आमचें नागवण ते वता ते रोड PWD एक्सीस पयचे आख्या नागवण रोड पिड्यार जालो आहाय एक रोड होणपलो आहाय तो तिंगे ड्रेनेज तुका आतां 2 दीस जाले हे पण काम केलां बरें काम केलें रोखडें केलें म्हणून येयलें पूण देखून हांव मागोता PWD हें करून कितें आमी हाडटाय लोत्रेक तें रोखडें करचें म्हणून पब्लिका लागून ओके हे जंक्शन आसा आनी हांगा कितें मेन जंक्शन न्हू व्हड ट्रॉफिक वयताय येवदान ट्रक वयता ट्रक वयताय आनी कितें सो हांव कितें म्हणलें हें काम जें आहाय जें आमी पण पब्लीक पण दाखयताय गोवोरमेंटाक कित्याक आमगे सरपंच बी आहाय ते कोणता येवपा ते आपणाक आमच्या नागपूरच्या डेली वयताय येवदार वयताय पूण कोण इश्यू कोण ते आमचे मनीस आहाय तेमी करपाचें लोकांक लोकल आनी कित्याक ते आपल्या पंचायत बोलताय पयशे मेळटा ते घेताय पूण आमी लोकल पण आहा ते वॅक्सिन ते पण हे नोकरी हाडटाय गोवोरमेंटाच्या तेजो गोवोरमेंट हें काम करताय ना तेंकाय कोण बाबा कोण ही कितें जालें तें सो ते आमी लोक बेश्टो बोब मारता फोड पडले हे पडले पूण तेम सांगोंक जाय हें मुखार येयन बाबा हिंग मुखेल जालां तेजो कोण जाता मागीर कितें आंदोलन करूंक जाता पूण जेन्ना आमी कितें सांगता हे तुवें सांगता तुमचे अशें आमच्या आपयताय बाबा अशें प्रॉब्लेम आहा तो 10 मानेन आमी कितें काम करता हें आमकां लागून ही पब्लिकाक लागून सेफ्टी फॉर द पीपल आतां हॅप्पी आसा तुमी सद्या हॅप्पी आहे कित्याक कितू जाणां टायर बी गेले न्हू पयलीं भायर आहली ते आपली व्हॅली मान तें केलें तेमी तेश कोन हांव सगळे लोकांक उदक वयर सोडूंक जाय कित्याक तेश कोन कितें प्रॉब्लेम आहा सांगूंक जाय ना तेंकाय कोण तेव्हा पण निदोल आहाय गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 16व्या सेंट एंथनी फेस्टिवल कपात दिकरपाल स्पोर्ट्स क्लबान गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन सर्तीत आपलें जैत निश्चित केलें. असोल्डा मॉल खेळामाळार जाल्ल्या फुटबॉल सर्तीन दिकरपाल स्पोर्ट्स क्लबान गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरा वरवीं 6-5 अशा गोल फरकान हारावन 16व्या सेंट एंथनी फेस्टिवल कपान जैत जोडले. त्यांचा एक विषय आसतलो की हांगा ग्राउंड जावपाक जाय. आमचो पंचायत ग्राउंड जातलो. सरपंच आसा, आमचो डेप्युटी सरपंच आनी बाकी सगळे आसाच. पण हे करपाक संकल्पना फुडें घेतले. हे ग्राउंडार आमी धाकटेपणान ठेवताले. जशें आमच्या MLAन सांगला तुमकां ग्राउंड करून दिता म्हणून. आमचे सायडीन कितें सपोर्ट जाय की सद्दां तुम्ही सरपंच आसा, तुम्ही बरें काम करता फुटबॉलान आनी तुम्ही आमचे मेंबरूय आसा एक्झिक्युटीव कमिटीन. वॉट एवर हेल्प तुमकां जाय आसतले ग्राउंड करपाक गव्हर्मेंट तुमचोच आसा आनी आमचे सायडीन कितें कंट्रिब्युशन करपाक जाय आमी ते करून दितले. आयज फादरान सांगला, सगळ्यांनी सांगला की ग्राउंड हो एक हांगा गरजेचो आसा आनी आमचे आमदार जे आसा निलेश बाब काब्राल ते सुद्दां सांगून गेल्ले आसा की ह्या भागाक आमकां ग्राउंड करपाकच जाय.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. ह्या सप्तकात हवामान बदलपाचें आसा. IMDन बुधवारा खातीर येलो अलर्ट दिला. उरिल्लो आठवडोभर बदलत्या हवामानाचो कसलोच अलर्ट नाशिल्ल्यान गोंय ग्रीन अलर्टाचेर आसतलें. सप्तकभर हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण बुधवारा उटंगराचो पावस पडटलो. वादळी वाऱ्याचोय अदमास आसा. तापमान वाडत आसा. मंगळारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री आनी 27 डिग्री सेल्सियसा मदीं अणभवपाक मेळटलें. बुधवारा उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून नागरिकांनी सादूर रावपाचो सल्लो दिला. बुधवारा येल्लो अलर्ट. पावसाची शिरशिरी चालूच उरतली. बुधवारा वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस. मंगळारचे तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.